खंय आसा काय म्हणून सगळ्यांना प्रश्न पडला. इतके प्रोटेस्ट जाले जावं कितें जालें. आफ्टर इलेक्शन तुमचो मनोज परब दिसत ना. पळय आमी आमचे जेन्ना इंटरनल आमची सीईसी मिटींग जाली तेन्ना आमी डिसायड केल्ले की आमचे जे काम आसा ते इंटरनली आमी बिल्डअप करतले, पार्टी बिल्डअप, पार्टी स्ट्रक्चराचेर काम करतले आनी ते खंय ना खंय फुडें व्हरतले. आतां स्ट्रॅटेजीक चेंजीस ज्यो आसा त्यो स्ट्रॅटेजीक चेंजीसाचेर काम करताना तितून मनोज परबूय आयज आपणाची मीन्स स्ट्रॅटेजीकली आमची खंयच्यो खंयच्यो बारीक बारीक मिटींग्स ज्यो आसा त्यो आमी कंडक्ट करता, मेंबरांक आमी मेळटा आनी मेंबरांक अंडरस्टँड जाता की फुडें आमी कशें वचपाक शकतले आनी फुडें कशें काम करूंक शकता. सो मनोज परबूय त्या कामान बिजी आसा. पण बेगानूच आमचे जे फुडले जे हें आसा सो फुडली स्ट्रॅटर्जी कितें आसा ती आमी बेगानूच आउट करतले आनी त्या भशेन आमचें काम जें आसा तें फुडें चालू करतले. पूण म्हाका सांगपा इतके विशय तुमी हायलायट करनासतना मेंबराक मेळप हें सोल्युशन दिसता तुमकां? पळय कशें आसा आमची ऑर्गनायझेशन हें स्ट्रॉंग करप आनी ऑर्गनायझेशन घेवन फुडें वचप हें खूब गरजेचें आसा. कित्याक आयज अशें जालां की आमी इश्यूज खुबशे घेतले. आतां इश्यूज तुमी पळयता आसतना आयज वचून तेच इश्यूज हायलायट जाता. आमी जे घेतलेले लँड प्रोटेक्शनाचो तोच इश्यूज हायलायट आयज कंटिन्युअसली सगळ्या गांवांनी हायलायट जाता आनी हो आमी कितलींशीं वर्सां जालीं 7 वर्सां पयलींच्यान होच इश्यू आमी घेवन फुडें वचत आसा आनी अजून पासून तोच इश्यू आमी काडीत आसा. पण एक कितें आसा ऑर्गनायझेशन जेन्ना ऑर्गनायझेशन आमची समज लूज पडलें नाल्यार आमकां खंय ना खंय इफेक्ट जावपाक शकता इलेक्शनाक. सो तें आमी ऑर्गनायझेशन बिल्ड करपाक आनी तांकां ग्रास रुटा वयल्यान आनीक स्ट्रॉंग करपाचें हें काम आयज खूब गरजेचें आसा. आनी बींग अ प्रेसिडेंट मनोज परब आतां सद्याक तरी त्या कामान सामको जोर दिवन काम करता आनी म्हाका दिसता तें व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक खूब जाण खूब कितें कितें म्हणटा आयज कितलेशे पॉलिटिकल पार्टींचे जे खुबशे लिडर्स आसा ते दिश्टीच पडना. ते लिडर्स खंय इलेक्शनाक पासून थोडे बसले आनी इलेक्शन जालें म्हणटकच नाच जाले. आतां तुमी फॉर एक्झाम्पल जे काँग्रेसीचे नेते आसले आयज कोण आसा जो बीजेपीची साऊथ गोवाची कॅन्डिडेट आसली तेंपो ती खंय आसा. सो नॉर्थ गोंयचो जो कॅन्डिडेट काँग्रेसीचो आसलो तो खंय आसा. सो अशें जे रमाकांत सलबस तो खंय आसा. सो अशें जें आसा तें आयज खंय दिश्टीच पडना. मात तरी पूण आयज आमचो जो लिडर आसा तो काम करता, ग्रासरूटाचेर काम करता आनी आमची जी स्ट्रॅटेजी आयज कितलेशे बॅक एंडान काम करपी कितलेशे लिडर्स आसा ते काम करीत आसता. आनी आमचे आयज खंय ना खंय ऑर्गनायझेशन जें आसा तितून स्ट्रॅटेजीक चेंजीस ही खूब गरजेची आसा आनी ती म्हाका दिसता आमी आतां फुडें व्हरपाचे ते दृश्टिकोनान आसा. बरं 2027 दिसतलो मनोज परब काय असोच अंडरग्राउंड काम करतलो? ऑब्वियसली 2027 आमी आसात. आमी जे काम आसा आनी आमचो जो डिमांड्स आसा हे डिमांड्स आमी फुडें मांडून लोकां मेरेन वयतले, लोकां कडेन हें करतले. मात कितें आसा आमकां एक जो कामाची हें आसा तें स्ट्रॅटेजी आसा ती खंय ना खंय मातशी चेंज करची पडटली हें आमकां तरी दिसता. पण डेफिनेटली 2027 आमी फूल फ्लॅश फुडें वयतले. पण केन्ना मनोज परब भायर तुम्ही डोंट वरी मनोज परब येतलो. मनोज परब जे काम आसा ते फुडें व्हरतले आमचे आनी डिफरंट जे आनीक कितें एडिशनल जे पॉयंट्स आसा तेय आमी मांडटले. एडिशनल जे पॉलिसीज आसा, पॉलिसी स्ट्रक्चर आसा, जे डिमांड्स आसा तेय मांडटले. कारण आयज सरकार म्हणल्यार आयज सरकार तुम्ही पळयता आसतलो बीजेपी सरकार तांकां पॉलिसीज पडलेले ना. ते व्हडले व्हडले उलयता. तेंचेच जे आमदार आसा तेंचेच मिनिस्टर आसा ते एक व्हडले व्हडली शाणपणां उलयता. व्हडले व्हडले जाग्याच्या बाबतींत उलयता. कन्वर्जन जाता, हें जाता, तें जाता, असले प्रोजेक्ट येता, तसले प्रोजेक्ट येता, भुतानी प्रोजेक्ट येता, डीएलएफ येता, जावं आनीक खंयचो प्रोजेक्ट येता, लोडा येता, अशें म्हणून तेंचे पासून आमदार म्हणटा. पूण ते एक उतरान एक सांगिना की आमकां जाय म्हणजे लँड प्रोटेक्शन कायदो जो लँडाक कायदो साल्वार करतले, लँड साल्वार करतले. सो हेच्या बाबतींत कांयच उलयना. सो असले जे प्रश्न आसा ते आमी मांडटले आनी हेज्याकून खोलायेन जे बाकीचे जे बिलां आसा, कायदे आसा, एमेंडमेंट्स आसा हेच्या बाबतींत आमी फुडें येतले. मनोज परब इज इन गोवा. Obviously, he is in Goa. Don't worry, he is in Goa. He is working in Goa. Thank you.